बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू. तुमचेर सवे आसूं. मोगाच्या भयणी भावांनो, आयज आमी क्रिस्त येण्याच्या चवथ्या आयतारांत आसा. व्हडा संतोशान आनी उर्बेन आमी जेजूच्या जल्माची लागशिल्ली तयारी कोत्ता. अशें आसतनाय आयच्या सेवा धर्माचो विशय देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. देवान आपल्या एकल्याच पुताक आंकवार मारये उदेशी जल्म दिवन आपली पदवी आनी काकलूत मनशा कुलाक दाखयली. ह्या वाडत्या विस्मिता वरवीं देवान आमचे सवे मितमेर नासलेलो मोग दाखोल केलो आनी अशी आमकां आपल्या गोपान पोत्तून हाडली. तर नातालांचे परबेक तयार जातना देव सोर पदवेदार, सोर जाणार आनी सोर काकुत्सार म्हूण वळखून खालतिकायेन जेजूक आमच्या जिवितान येवकार दिवंक आमच्या बापाची कृपा ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. म्हज्या बाबा बडिनो, आयज आमी समरमताव चवथो आनी निमाणो आयतार क्रिस्त येण्याचो, ताचे लागशिल्ले तयारेचे निमाणे दीस जेजूच्या जल्माचे परबेक आयच्यान आमी अदीक नेटान करूंक वेतल्याव. आमची काळजां मनाची तयारी जावन ह्या दिसांनी आनी एकेरीत भाशेन कुमसाराच्या साक्रामेंता वरवीं आमी जण एकल्यान आमचे जिवीत जेजूक अदीक लागीं हाडूंक ह्या मिसांत आमी मागुया. आनी फावो ते परी आमी सांत वांटो घेवंक आमच्या पातकांचो उगडास करून देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. वो म्हजो अपराध, वो म्हजो अपराध, वो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या वासोत भाग्यो सदांच सांकवार मारयेक, सगल्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुज्या दुतान आमकां कळयलें देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणो जाल्याव ताज्या कोश्टा आनी खुर्सा वरवीं पुनर्जिवंतपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण मागताव. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी आमचे मोदेकात सदांकाल आपली राजवडकी चलयत आसा सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमेन. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेले वाचप. एकदां दावीद सवस्कायेन आपल्या घरा रावूंक लागल्या उपरांत आनी सर्वेस्परान ताका भोंवतणच्या सोर दुस्मानाच्या हातांतलो राखल्या उपरांत राजान नातानाक प्रवादेक म्हणलें, पळय, देवदार रुखाच्या लांकडान बांदलोल्या घरान हांव जियेतां, पूण देवाची आग पेट एका थंबूंत रावता. नातानान राजाक असो जबाब दिलो, चल वच आनी तुज्या मनान आसा तें सगलें कर.
कित्याक सर्वेस्पोर तुजें सोवें आसा. पूण तेच राती सर्वेस्पोराचें उतर नातानाक आयलें. वच आनी दाविदाक म्हज्या सेवकाक सांग, म्हाका रावूंक तूं एक गोर बांदूंक सोदताय अशें सर्वेस्पोर विचारता. म्हजे पोरजे इस्रायलाचो फुडारी जावंक हांवें तुका मेंढरां राखतालो थंयचो आपोवन हाडलो. लढाय करूंक तूं वेतालोय तितल्याय गांवांनी हांव तुजें सोवें आसतालो आनी तुज्या दोळ्या मुखार हांवें सगल्या तुज्या दुस्मानाचो नाश केलो. आनी ह्या संवसारान व्हडलें नांव जोडिल्ल्या मनशाचें नांवरूप तुका हांव दितलो. म्हजे पोरजे इस्रायलेक हांव एक देश दितलो आनी त्याच देशांत हांव तिका रोयतलो. आनी म्हजे पोरजे वयर हांवें नितीदार नेमलोले तेन्ना तिका दुस्मान त्रास दिताले ते भाशेन आनी कोण तिका त्रास दिवचो ना. सगल्या दुस्मानाच्यो लढायो थांबोवन हांव तिका विसव दितलो. त्याच बरोबर सर्वेस्पोर कळीत करता. सर्वेस्पोर तुका व्हड करतलो. सर्वेस्पोर तुजे थावन एक गोराणें उत्पन्न करतलो. तुजें गोराणें आनी तुजें राज म्हजें उजीर सदांच भिरांती विणें बसतलें आनी तुजें शिनवासन सासनाक गोट उरतलें. देवाचें उतर. देवाच्या उतराक तुमचो जबाब जावं दी. तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल गायोन आनी वाखाणटल्या म्हणुया. तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल गायोन आनी वाखाणटल्या. तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाखाणटलो. पिडकेच्या पिडकेन तुजें विश्वासीपण परगडटलो. तुजो मोग सासनाक तोखता तसो थीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो स्वर्ग तशें तुजें विश्वासीपण तुवें थंय ओकोण करून दवरलाय. आमचो जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल गायोन आनी वाखाणटलो. हांवें विचून काडलां ताचे कडेन हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिलो. तुजी संसद सदां काल तगयतलो. हांवें स्थापलोलें तुजें शिनवासन सदां सर्वदां सांबाळटलो. आमचो जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल गायोन आनी वाखाणटलो. भाग्यवन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटीवेले वाचप. जेजू क्रिस्ताचो निरोप परगटून हांवें शुभ वर्तमान तुमकां कळीत केलां. त्या प्रमाणे जियोंक तुमकां घोटाय दिवंक देवाक तांक आसा. ताका मोहिमा. जेजू अगणीत युगा काळांनी गुपीत दवरलोल्या पूण आतांच्या काळार परगट जाल्ल्या गुटाची प्रकाशणी. ताची ओळख आतां सगल्या विदेशी राष्ट्रांक पावली आनी हे पोरी ती भावार्थान देवाक खालती जावंक पावतात. हेच बाकणारांनी आदी फुडें बरोवन दवरलां आनी हीच सासणीक देवाची येवजण. अगणीत जाणवायेच्या एकल्याच देवाक जेजू क्रिस्ता वरवीं मोहिमा सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाचें उतर हें देवाचें वळखार. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. सव्या म्हयन्यांत नाझारेत नांवाच्या गालिल्यांतल्या शारान देवान गाब्रिएल दुताक एके आंकवारी सोरीन धाडलो.
दाविदाच्या घोराण्यांतल्या जुसे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लोगणाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें. आनी तिजेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नमान कुरपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजें सवें आसा. ही ताचीं उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण देवदूतान तिका म्हणलें, भियोव नाका मारये, देवा मुखार तुका कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. आयक, तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घोराण्याचेर सासणाच्या सासणांक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजें तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरी एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वाश्टी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा पोरमणें. आनी देवदूत तिजेर सरशिलो कोट सोल्लो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या बाबा भणीनो, आयज आमी चवथ्या आयतारान भितर सरता क्रिस्त येण्याच्या जल्माचे परबेक. क्रिस्त येण्याचो चवथो आयतार आनी जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची परब आनीक थोड्याच दिसांनी आमी सबरमतल्या. खेरीत म्हणल्यार आनीक 4 दिसांनी. आनी ह्या दिसांनी आमी देवाचें उतर आयकता तें आमकां जेजूच्या जल्माची कथा सांगता. जेजूचो जल्म कसो जालो तो सांगता. पयल्या वाचपांत आमी आयकलां दावीद पातशाय, जाच्या घराण्यांतल्यान जुजे जल्मता तेंच घराणें तें. आमी गेल्ल्या आयतारा गेल्ल्या सुमानान आयकलां मातेवाच्या शुभ वर्तमानान सगली जेजूची वंशावळ म्हणजे जिनियॉलॉजी, आब्राहमाक सान ही जिनियॉलॉजी आमी आयकल्या. कितले तें आमी सोजमल्या तें आमी नको, कितल्या ताचो उगडास उरला तें आमी नको, आमकां खबर ना. पूण आमी आयकलां त्या शुभ वर्तमानान मातेवाच्या पयल्या वेस्वरान की आब्राहमाक सान दाविदाक पर्यान 4 पिळग्यो 14 पिळग्यो, दाविदाक सान बाबेलोनीन तांची गुलामपणांत पडलेली थिंगा 14 पिळग्यो आनी थिंगा सान सुटल्या उपरांत जेजू मेरेन 14 पिळग्यो. ह्यो 14 म्हटल्यार जावन आसा इस्रायेलान आनी जुदेव लोकां मदें एक खेरीत आंकडो. तांचो खेरीत आंकडो जावन आसा 7 आनी 7 आनी 7 एकठांय करून 14 जातात. म्हणटच भाव भयणीनो, आमी आयकलां ह्या दिसांनी जेजूच्या जल्माची तयारी कशी जाता ती. पयल्या वाचपान आमी आयकलां नातान प्रवादी आनी दाविदा मदें एक उलोवप जाता आनी दावीद एके भाशेन देवाक एक व्हडलें घर बांदूंक सोदता, व्हडलें टेंपल बांदूंक सोदता. आनी तेन्ना देव ताका सांगता, वच आनी दाविदाक म्हज्या सेवकाक सांग, म्हाका रावूंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय अशें सर्वेस्पोर विचारता. सर्वेस्पोर देव दाविदाक सांगूंक सोदता की म्हाका असली घराची व्हडवीक ना,
म्हाका मनशांच्या काळजांत रावूंक जाय, मनशाच्या जिवितान पेणे करूंक जाय. आमच्यो इगोर्जो काय बऱ्यो सोबीत व्हडल्यो वरिश्ट आमच्या गोंयांत पर्यंत ओल्ड गोवा वेशी जाल्यार केद्यो व्हडल्यो इगोर्जो, कितल्यो सोबीत इगोर्जो. हीच आमची सान डायगोची इगोर्ज कितली सोबीत, सगल्यो आमच्यो गोंयच्यो इगोर्जो वरिश्ट बऱ्यो सोबीत. आनी आमकां दिसता हांगाच देव आसा म्हूण, पूण आमच्या काळजांनी देव आसा म्हूण आमी विसरता. आनी देवाक आमच्या काळजांनी बिराड करूंक जाय. आनी ह्या पासत नातालांची परब म्हणजे ही जेजू आमच्या जोण एकल्याच्या काळजांत येवंक आनी रावूंक सोदता. म्हणजे आमच्या जिवितांत इन आवर लायफ ही वॉन्ट्स टू एंटर. बेश्टे इगोर्जांनी देव आसा, पवित्र साक्रामेंतान देव आसा, हें सगलें खरें. पूण म्हज्या काळजांत देव आसा काय? म्हज्या काळजांत देव रीक घेता काय? Do I have place for God in my life? I have place for everything else. But where is place for God? And that place for God is seen through our life deeds, through our action, through our nature, through our स्वभाव. आमच्या स्वभाव वरवीं देव आमचे सगळे जियेता म्हूण दिसून येता. हे पयल्या वाचपांत आमी आयकलां. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत भाग्योन पावलो रोमकारांक बरोवन अशें म्हणटा, जेजू ओगोणीत युगा काळांनी गुपीत दवरलेल्या गुटाची प्रकाशनी. जाय तो काळ पोरसां, इस्रायल पोरसां कितें भाशेन रावतालीं सरवंडरां. आनी जेन्ना सरवंडार जल्मलो भाग्योन पावलू सांगता की तो जावन आसा म्हूण प्रकाशनी, रेवलेशन ऑफ द मिस्ट्री that was hidden for a long time. जेजू जालो प्रकाशनी, a revelation. देवान आपल्या पुताक संवसारांत धाडलो. आनी हेच आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां कशे तरेन आंज बोडवो गाब्रिएल सायबीण मांयक दिसती पडटा. हे तरणाटे चेडूं, 16 वर्साचें चेडूं, जाका कांयच समज नासलें, इतले इनोसेंट, हो देवदूत गाब्रिएल ह्या चेडवाक सांगता नमान कुरपेन बोललेले. आनी ते सगळेच गाबत्ता. चिंतूंक पडटा हें कितें, हें दर्शन कसलें. हांव पळयता तें एक सपन की खरें. आनी तेन्ना देवदूत म्हणटा भियोव नाका मारये, देवा मुखार तुका कुरपां मेळ्ळ्या, तूं गोरबेस जातली. आनी सगली खबर भांबडिनो देवदूत तिका दिता. आनी मारये उगीच रावता, चिंतूंक पडटा. एके भाशेन she becomes dazed, totally dazed, not knowing what is happening to her. आनी तेन्ना जेन्ना देवदूत तिका सगलें सांगता ती म्हणटा बरें आसा, ही आसा हांव देवाची चाकूर. सगलें समर्पण सायबीण मांय देवाक करता, आख्खें समर्पण. जेन्ना देव आमच्या जिवितांत रीक घेता, देव आमच्या जिवितांत आसा, देव आमच्या जिवितांत जी येता, तेन्ना आमचें समर्पण देवाक सोंपें जाता. तो ही कल्पना मनांत धरून बाबडिनो आयच्या दिसा आनी ह्या दिसांनी, तयारीच्या दिसांनी आमची तयारी अदीक बरी भाशेन करूंक वावरुया, नेटान करुया. आमी सुरवातेक सांगला ते भाशेन आमच्या जिवितांत देवाक जियोंक, देवाक रीक घेवंक, देवाक येवकार दिवंक आमचें जिवीत तयार आसूंक जाय. आनी ह्या पासत हो साक्रामेंत, कुंभसाराचो साक्रामेंत आमी दवरला. फाल्यां आनी परवां 2 दीस आमचे इगोर्जेन कुंभसारां जातलीं. तेन्ना आमी आमचें जिवीत देवाक भेटयलेलें, देवाक समर्पण केल्लें करूंक वावरुया. उबे रावया. सतमानता देवाक, सर पदवेदार बापाक, सर्गानी प्रितुमीच्या रुचनाराक आनी जेजू क्रिस्ता तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबेस समोलो, आगवान मनयताय जल्मलो, पोंच पिलाता काल तरेक गोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, सर्गार चडलो, सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला,
तुवें दांचवी आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतपंथा पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेक भक्ताचो एकठार पातकाचे बक्षरे कुडीचे जिवनपण सासताचे जिवीत आमेन. भावार्थ्याची मागणी. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या पदवेर पातयोन आपले पोजेक ल्हानविकायेचे गवायकी जावं तांकां बापाची कृपा मागुया. राजकीय फुडाऱ्यांनी गोरवान बरोवन न्हय पूण ल्हानविकायेन लोकांची सेवा करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमी सोमेस्तांनी कोश्टांनी आनी अदीक करून कोविड-19 ही पेस पिडे वेल्यार देवाचे पदवेर आनी काकलुती अणभव दुसऱ्यांक जेजूच्या मोगाचे गवायकी जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. सर्गीच्या बापा तुजे मुखार आमची मागणी आमच्यो गरजो आमी उबारल्यात. आयज चवथ्या आयतारा क्रिस्त शेण्याच्या आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक देवाक मानतलें आनी दुसऱ्यांक बरें करतलें जावंक तुजी कृपा आनी तुजो आदार आमकां फावो कर. ही आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भावनो भयणीनो, हे आमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या नाटी पवित्रेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवंक. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या पवित्र आत्म्यान बागेवन आंकवार मारेची कूस फोळ केली. तुजे वेदीचेर आमी दवरल्यान ती देणी त्याच आत्म्या वरवीं पवित्र कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा सस्ताच्या देवा, सर कळे आनी सर्वताय आमी तुका वाखाडूंक फावो. वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटले. उतरावडत्या मोगान आंकवार मेरेन ताका सांबाळलो. जुवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक स्वतसान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केला. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली. ताका मेळू आमी सोगलीं गितां गावून वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर सर्गीच्या सोल दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचे किर्तन आमी निरंतरी गायताव.
पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली रव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सस्तीक कोराराचें रगत पातकाचें बक्षुने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मुंच्या बसत तें बरोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ताव वो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल सुखात समर्पिताव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड रगत शेवतल्या मासो मेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव सर्वेस्परा के प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक फिलीप आमच्या बिस्व साहेबाक सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावांबडीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोदीन मेल्ल्या समेस्ताक तुजें परसळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्ताची देव दया कर म्हूण आमी मागताव अंकवार मारी देवाचे माई सागाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदुतांक आमचे गोंयचे सांत बागयोन जुजेवाज बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर काणीन गोमानवल्यान त्या सगल्या सादा भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले मागणे सगळीं बरोबर मागुया आमच्या बापा सर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राय समकायो तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सगळ्या वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत समस्काय आमकां दी सगळ्यांच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशान उद्रेकता तर आमकां चवदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय सर्वाखंडांतली वाटाय कित्याक रासोटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना तुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचे दोय पडचे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्काक आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूं सिके कोठान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमची काकूट कर
देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली. होच तो जेजू जो आमच्या जिवितांत रीग घेवंक जुल्मूंक आनी रावूंक आशेता आनी आमचें जिवीत बदलूंक आनी बरें करूंक ताचो मुखेल आवंडो ह्या जेजूच्या जेवणांत वांटो घेतली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूची कूड रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. कोलोड्यो सोदवारा दीस
ब्रेस्तारा दीस नातालांची परब 24 मीस जातले 8 वरांचेर सांजेचे चोतराय दरात नातालांच्या रातीक 24 रातीक मीस जातले 8 वरांचेर सगळी मांडावळ मागीर तुमकां सांगता कशें कितें आमी थारायलां तें ह्या दुयेंसाक लागून म्हणून सगळ्यांनी सजमून घेवचें आनी बरे भाशेन मांडावळ पाळची. आयज क्रिस्चनाचो चवथो आयतार ह्या मिसाची मांडावळ केल्या पेरशेत सेक्टर 12 तांकां हांव शाबासकी दिता आनी देव बरें करूं म्हणटा. येता त्या आयतारा दीस पयल्या मिसाची मांडावळ करूंक सेक्टर 9 मॉन्तेविला गेल्ल्या आयतारांचे म्हणजे सोवेर ह्या निमाण्या आयतारा न्हय ताज्या आदल्या आयतारा सोवेर धर्मदान जाल्लें 9,710 रुपया आनी गेल्ल्या आयतारा धर्मदान जाल्लें 7,990 रुपया. तुमच्या उदारपणा खातीर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सांगला ते भाशेन फाल्यां आनी परवां 21 आनी 22 वेर कुमसारां दवरल्यांत इगोर्जेंत 6 ते 8 पर्यंत सांजेचे 6 ते 8 आनी उपकार करून मागता लागीं लागीं रावचें न्हय पयस पयस रावचें मास्क घालचें सगल्यांनी आनी कुमसार जावंक आमी पाद्रींक थोडे जागे थारायल्यात कित्याक ती मांडावळ आमी करूंक जाय. ती मांडावळ आमी तयार केल्या म्हणटच तुमचे कुमसार बरे भाशेन तुमी करचे. सांगला ते भाशेन 24 राती मीस 8 वरांचेर जातले. ताची मांडावळ करूंक पॅरीश कावन्सिल आतां खंयच्या सॅक्टरांनी वांगड्यां खंयच्या सॅक्टराच्या वांगड्यांनी ह्या मिसांत वांटो घेवंक जाता तें आतां सांगता. फकत सेक्टर 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 आनी 16 ह्याच सॅक्टरांतल्या वांगड्यांनी ह्या रातच्या मिसांत वांटो घेवंक जाता. आनी सगल्यांनी न्हय फकत 15 जाणांनी प्रत्येक सॅक्टरांतली 15 जाणां म्हणून तुमची नांवां तुमच्या सॅक्टर लिडरांक दिवचें आनी सॅक्टर लिडर मागीर आमकां इगोर्जेन हाडून दितले. 22 वेर पर्यंत ही नांवां आमकां येवंक जाय म्हणटच फकत 15 जाण प्रत्येक सॅक्टरांतली ज्या सॅक्टरांची नांवां नंबर हांवें वाचल्यात त्या सॅक्टरांतली फकत 15 जाण. 25 वेर सकाळीं 3 मिसां आसतलीं 8 वरांचेर पयले मीस मांडावळ करूंक कॉफ्रारिया आनी हे मीस फकत सॅक्टर परतून आयकात सॅक्टर 7, 8, 9 आनी 12 ह्याच सॅक्टरांच्या वांगड्यांक आनी तें जाल्यार ह्याच सॅक्टरांच्या वांगड्यान 12 लोक प्रत्येक सॅक्टरांतले. मानून घेयात की ही परिस्थिती अवघड परिस्थिती हांव जाणो सगल्यांक मिसाक घेवंक खोशी आसा पूण हे परिस्थितीक लागून जायना. त्या पासत आमी मीस टीव्हीचेर दाखयता आनी अत्मीक तरेन जेजूक आमी घेवंक प्रयत्न करता म्हणटच समजून घेवचें. दुसरे मीस जातले 9:15 ताची मांडावळ फ्रांसिस्कन थर्ड ऑर्डर आनी सेंट विन्संट द पॉल हे ग्रूप करतली. ह्या मिसांत फकत सॅक्टर्स 13, 14, 15 आनी 16 ह्याच सॅक्टरांच्या लोकांक वांटो घेवंक जाता आनी तें जाल्यार फकत 12 जाण प्रत्येक सॅक्टरांतले म्हणटच सांजेच्या मिसाक 8 वरांचेर रातच्या मिसाक 15 जाणां सॅक्टरांतलीं आनी सकाळच्या मिसाक 12 जाणां प्रत्येक सॅक्टरांतलीं. त्या उपरांत तिसरें मीस आसतलें 10:30 वरांचेर इंग्लेजीन ताची मांडावळ करतले आमचे यूथ एसोसिएशन. कालच्या दिसा आमच्या युथाक रेतीर दवरलेलो मोंतेगिरी हांगा आनी फादर मारियानान तो रेतीर दिला मोंतेगिरी फादर कापुची आनी बरें दिसता म्हाका सांगून दिवं की ह्या रेतीरान सुमार 40 तरणाटीं आसलीं 40 यूथ आमच्या गांवची गिरी सांगोलता. बरें दिसलें आनी हेच भाशेन आमच्या तरणाट्यांक बरें मार्गदर्शन
मेवतले म्हूण म्हाका आशा आसा. 24वेर आनी 25वेर इगोजेचें ऑफीस बंद आसतलें. 28वेर डिसेंबराचे कोमयांक घेतला त्या भुरग्यांक 9:30 वरांचेर स्पेशल मीस आसा. कित्याक ह्या निमाण्या म्हयन्यांनी तांकां मिसाक येवंक जावंक ना. पूण आमी हें मीस दवरलां जाणी कोमयांक घेतला आनी तरणाटी आसात कोमयांक घेतला आनी कोमयांक घेवंक ना तांकां न्हय पूण कोमयांक घेतल्यान तांकां आनी दुसऱ्याय भुरग्यांक आमी हें मीस दवरलां. स्पेशल मीस आमच्या भुरग्यांक लागून. तेच भाशेन 29वेर 29थार जाणट्यांक एक खेरीत मीस दवरलां. कित्याक ही कॅटेगरी अबाव 65 कॅटेगरीकूय घोडेक चान्स पडूंक ना. पूण थोडीं जाणां येतात तें बरें आसा, येतात तीं बरीं आसा. पूण हे मीस आमी खेरीत भाशेन जाणट्यांक दवरला. जीं कोण सीक आसात तांणी येवचें न्हय, चलोंक जायना तांणी येवचें न्हय, बरीं आसात फीट आसात तांणी येवचें. देवाचे कृपेन आनी पवित्र इगोजेच्या कायद्या प्रमाणे लग्न जातात. डायगो एंटनी पेरेरा, वितोरीन पेरेरा आनी फिलोमेना पेरेरा हांचो पूत मोरोड सांगोलदा. ताचे व्हंकलेचें नांव वेलेन्सिया डिसूजा, जॉनी डिसूजा आनी मारिया डिसूजा. पेडणेचे गांवांत ही तिसरी निमणीची. स्टीवन पिंटो, एप्रेम पिंटो आनी रिता फेर्नांडीस कुमिया मोरोड. ताचे व्हंकलेचें नांव स्टेसी डिसूजा, ऑरेस्ट आनी फ्लावी डिसूजा. मोबायचे ही तिसऱ्या निमणीची. आंतोन फ्रांसीस ब्रिंजेल, फ्रांसीस झेवियर ब्रिंजेल आनी कॉनी ब्रिंजेल वान्स्यो. ताचे व्हंकलेचें नांव मिनोश्का वाज, मारियानो आनी मोनिका वाज हांची नावेलीची ही तिसऱ्या निमणीची. ट्रेवर मर्विन फेर्नांडीस, लॉरेन्स आनी आउरा फेर्नांडीस आराडी हांचो पूत. एलनारीन, ट्रिशा डायस, प्लासिडो आनी लिटा बारेटो डायस, साल्वादोर दोमून हाची ही दुसरीची. हांचे मदें लग्न जावंक वचून आसा जाल्यार आमकां सांगून दिवंक तुमकां कायदो आसा. उबी रावया, प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या तुज्या जेवणांत वांटो घेवन तुज्या सुखान सासणांक वांटो आमकां मेळटलो म्हूण आमी बोरवाशान बोल्ल्या. आमच्या सर्वंडराच्या जल्माची परब जितली लागीं लागीं पावता तितलो व्हड व्हड जावं आमची भक्ती क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. उचर्यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार.